नाल आणि कसा नो आणि नाल फोडूंक ना आज आम्ही पारशा गावान आहा आणि खूप बरें दिसता पारशा गावची उदरगत जे जोरान चल्ल्या ती पळोवन आणि ती फक्त शक्य आहा कित्याक पंचायत बॉडी आणि आमदार जेन्ना एकी कडेन येतात तेन्ना हे डेव्हलपमेंटाच्यो गोष्टी स्पिडीन फुडें सरतात। आयज आमच्या मदीं हांगासर आमचे गांवचे सरपंच आहा, डेप्युटी सरपंच आहा, एंटायर पंचायत बॉडी आहा, तशेंच आमचे झेडपी आहा नानू हरमलकर, RDA तर RDA अंडर कामां आमी खुबशीं घेतलेली आसली पूण ताका स्पीड जाय म्हणजे स्पीड अप जावपाक म्हणजे ती एप्रुवल्स मेळपाक जाय ते एप्रुवल्स डेफिनेटली एज अ MLA हांव सगळे म्हणजे जे फायनान्शियल एप्रुवल जाय ते हाडटात पूण फॉलोअप करची पडटा प्रत्येक फायल करची पडटा त्या प्रमाणे अजय आमचो वॉर्ड मेंबर आसा तशेंच सरपंच पंच बॉडी मेंबर सगळे आणि स्पेशली ZP हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करतले तेका लागून ही स्पीडीन डेव्हलपमेंटाची कामां जातात। एकटोच जर आमदारूच घेवन गेलो जाल्यार ते जायना तेका फॉलोअप फाटल्यान जाय पडटा आनी ते पूर्णपणे तेंच्यांनी आपले कार्य केल्लें आहा आनी काम केलां म्हणून आयज हे सक्सेस दिसता डेव्हलपमेंटा विशयी। आयज आमी पारशा गांवांत खुबशे म्हाका दिसता कंटिन्युअस नाल फोडीत आहात आणि डेव्हलपमेंट जायत आहात तरी सुद्दां सांगूंक सोदता की RDA मार्फत 2 फायली आमी पास करून हाडल्या तितून आनीकूय हाडटले पूण मोठो प्रोजेक्ट म्हणटात तो खाजनगुंटो 4 कोटीची ऑलरेडी फायल सँक्शन जाल्ली आणि ते बेगिनात बेगीन कामूय ब्युटिफिकेशनाची सुरवात करता। सो म्हाका दिसता ल्हान गांव आसून सुद्दां खुबशे फंड्स सरकारा कडल्यान हांगासर येयलेले आहात म्हणजे प्रत्येक गावाक डेव्हलपमेंट वेरी इम्पॉर्टंट आसता। डेव्हलपमेंट करता आसतना मायंड डेव्हलपमेंट मायंड चेंज हे इम्पॉर्टंट आसता तेका लागून आमी वेगळे वेगळे कार्यक्रमूय घडोवन हाडटा। हांव सगळ्यान पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक कित्याक तेंच्या अंडर हे खातें आसा आणि तेंच्यांनी इमिजिएटली एप्रुवल्स दिल्यात। अजयान सांगला त्या प्रमाणे मांद्रे मतदारसंघ येयलो खंय डेव्हलपमेंट स्पिडीन वचोंक जाय हेच म्हाजे उद्देश आहा आणि त्या प्रमाणे आमी आमचे डेव्हलपमेंटाची कामां करीत आहात। तेका लागून सगळ्यांक देव बरें करूंक म्हणटा अशेंच वांगडा उदरगत मांद्र्याची उदरगत करपा खातीर सगळे एकजुटीन एकी कडेन रावन मांद्र्याची उदरगत करूया। धन्यवाद। छत्री नानू आणि हरिहरेश्वराक वंदन करून तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक स्वागत करता। आज आमच्या ह्या पारसे गावात ह्या हरिहरेश्वर देवळाकडे ह्या सौंदर्यीकरणाच्या कामाक आमच्यामध्ये उपस्थित असतात आमच्या आमदार जितभाई आरोलकर, आमचे धारगळचे ZP नानू हरमलकर, आमची संपूर्ण पंचायत टीम आणि हैसर उपस्थित सगळ्या ग्रामस्थांचे सगळ्यांत पहिली मनपूर्वक स्वागत करता। खूप बरें दिसता की ही काळाची गरज असली की हैसर सौंदर्यीकरण जावचं आणि ही एक हैसर गणपती विसर्जनाक शेट जावची ही लोकांची ही मागणी असली ती मागणी खंय तरी आमच्या आमदाराच्या आशीर्वादान परिपूर्ण जाता। हेचे खातीर सगळ्यांत पयलीं आमच्या आमदाराचे तुमकां सगळ्यांक विनंती करता जोरदार टाळ्यांनी आमी तेंचे अभिनंदन करूया। आमदाराची या मतदारसंघात काम करपाची जी कार्यपद्दत आसा ही खूप आगळी वेगळी आसा आणि ह्याच त्याच्या कार्यपद्दतीचेर मोहीत जावन मांद्रे मतदारसंघातल्यो सगळ्यो म्हणजे सगळ्योच पंचायती आपापल्या गावाचो सर्वांगीण विकास करपा खातीर आमदाराच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबे रावल्ले आसा। असो विकास आमच्या आमदाराच्या हातून सदोदीत घडत रावचो त्या मांद्रे मतदारसंघाचो जावचो आणि आमच्या पारशे गांवांत तर ती मोठ्या प्रमाणात कामां जावची आणि हर एक 8 दिवसांनी एक तरी उद्घाटन आमदाराच्या हातचे जावचे अशी मनी आशा बाळगता आणि तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। सारखे रवले आम्ही जे आम्ही फाउंडेशन स्टोनाक आसा हे RDAच्या अंडर आसा जे आमदारान जेन्ना 2 म्हयन्या पयलीं नोट दिवन जो फॉलोअप करून हे काम हातीन घेतलेलें आसा। खरेंच हांव अख्ख्या गोंयांतून सांगूंक सोदता की हे आमदाराची जी स्पीड आहा काम करपाची ती पळोवन अशी दिसता की एका वर्सान आनी जी बारीक बारीक कामां उरल्या ती आमदार सगळी कंप्लीट करतलो आणि असलो आमदार मेळपाक हांकां खरेंच मांद्रे मतदारसंघाच्या लोकांक एक
गर्वाची गोष्ट आसा आणि आता इलेक्शन आसतले त्याच्या फाटल्यान सगळ्यांनी रावन ती कामां सगळी डेव्हलपमेंटची कितें उरोवकच ना आणि जी आता जॉबाची बी फुडें कितें आहा ती करून घेवपाचें इतकें सांगताले हांव 2 शब्द सोंपयता. मी पार्शा हरीश्वर मंदिराच्या समोर असो आणि आयज ब्युटिफिकेशन हे खूप वर्षाचे आमचे पार्शे गांवांत आमचो हो प्रॉब्लम आसलो आणि एक समस्या आसली की ही ब्युटिफिकेशन हरी मंदिर देवळाच्या तोंडा फुडें जावपाचें आसलें. तर आयज ही आमचे अजय सरपंच आसतना तेणी आपूण फुडाकार घेवन आयज ही फावंडेशन स्टोन हेचो जाल्लो आसा आणि खूब बरें दिसता. आमचे म्हाका दिसता 7 गांवांचे गणपती हांगासर विसर्जन केल्ले जातात आणि वर्षी अडचण आसली की पावस पडा आणि पावसान खूब त्रास जाताले गणपती खातीर. ते खातीर आयज आमकां बरें दिसता की ह्या देवळाच्या तोंडा फुड्यान एक दिसता तुमकां एक पावसान उदीक भरता, पावसान खूब त्रास जातात. ते खातीर पावसानय थोडो आमकां हे फावंडेशन स्टोन रिटर्निंग वॉल काडल्या कारणान पावसाचे सुद्दां पाणयेचो सुद्दां प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. ते खातीर हांव सगळ्यांक आमच्या पयले आमदाराक धन्यवाद दिता की आमदारांचे फुडाकार घेवन हे बेगींतल्या बेगीन फायल पास करून हाडून आमचो झेडपी आसा नानू हरमलकर तेणे सुद्दां खूब प्रयत्न केल्ले आसात आणि अशेंच आमचे पार्शा गांवांत उदरगत जावची अशें आमदारा कडेन मागता. आणि बाकीचे जे प्रोजेक्ट आहात बाकीच्या मेंबरांचे फायली आसात तेंचेर मातशें लक्ष दिवन आमदारान फुडल्या सगळ्या वॉर्ड मेंबरांक विश्वासान घेवन तेंचे सुद्दां कामाचे जे प्रॉब्लेम आहात कामां आहात तेंचे सुद्दां फायली घेवन तेंचे पास करून हाडपाचे अशें आमदारा कडेन मागता. धन्यवाद. देव बरें करूं.